अलायन्साचे गजाली करू, बट हे सगळे पॉलिटिकल पार्टी, ईच एंड एवरी पॉलिटिकल पार्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मेस. ईच एंड एवरी पॉलिटिकल पार्टी, जावं ती काँग्रेस, बीजेपी, जावं ती बीजेपी, जावं ती गोवा फॉरवर्ड, ईच एंड एवरी पॉलिटिकल पार्टी ह्या मायग्रंटांच्या वोटाचेर जगता आणि आपले राजकारण करता. आणि जर लोकांक दिसता आम्ही अलायन्स करपाक जाय एट द कॉस्ट ऑफ आवर आयडेंटिटी, पोगो सायडीक दवरून जर आम्ही राजकारण करपाक जाय जाल्यार आमकां राजकारण नाका. आम्ही नावांक अलायन्स जावपाचे ना काँग्रेसी वांगडा, गोवा फॉरवर्डाक ना आनी कोणा वांगडा. आम्ही जर अलायन्स जातले जाल्यार पोगो विल बी द क्रायटेरिया. पोगो इज द क्रायटेरिया. ही प्रायोरिटी आसा. आयज जर पोगो ना जाल्यार गोंयकार ना आनी पोगो ना जाल्यार आरजीचे राजकारण ना. ही क्लियर मेसेज सगळ्या पॉलिटिकल पार्ट्यांक दिता. आयज पोगो ना जाल्यार अलायन्स ना. कित्याक हे उदक आतां आसा पळय ते तकले वयर गेल्ले आसा, मरपाक पावल्ले आसा, सफोकेट जाता. गोंयकार प्रत्येक बाबतीन सफोकेट जाता. तांकां लागून आवाज जर आमी काडटा आनी आमकां जर लोक प्रेशर हाडटा की आमी अलायन्स जावपाक जाय, फक्त बीजेपीक भायर मारपाक आनी अलायन्स करपाक जाय, सरकार करपाक जाय, परते ह्या घाटयान व्हरून थंय खुर्चेर बसोवपाक जाय, सरपंच करपाक जाय, झेडपी करपाक जाय, हेंची इलिगल बस्ती रेग्युलरायज करपाक जाय, हे